जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। सर्वेस्पराचे हे उतर जेरेमियाक फावले। उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो। हांव देंवन कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो। तो करतलो ते मातयेचे आयदन ताच्या हातांत फाड जाले। देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें। तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर। जशें कुंभाराच्या हातांत माती, तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी। आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर। म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो। हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो। श्लोक। जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी। फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात, मनशा पुताचेर फातयेवन रावनाकात, कित्याक सडवण करूंक तो शकना। प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता, त्याच दिसा सगल्यो ताच्यो येवजण्यो नास जावंक पावतात। श्लोक। जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी। जाका जाकोबाचो देव आदार दिता, जो सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता, तो खरोच भागी। कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसात ते सगळे। तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा। श्लोक। जासो कुमोकदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। परत्यान सर्गेचे राज्य एक जाला बरे, ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसांची मासली तांतू सांपडटा। झाल भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात। बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात। ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार। देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्यांत हांव वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयतले। थंय जातलो विलाप आनी दांत किर्लोनी। हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेसून। वय, जाप दिली ताणें। तो तांकां म्हणलो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकवण घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी, जो आपल्या भंडारांतले नवे आनी पोरणे भायर हाडटा। देवाचें उतर हें। वाकान्नी तुका क्रिस्ता।